प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 12वी चीट 13 ते 17 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजूक उतराक सांपडावंक फारिजेवांतले आनी हेरोदीच्या पक्षांतले कांय जाणांक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच बिळा ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. तर सोमराजाक दोंड फारीक करूंक जाय की ना? आमी तो फारीक करचो की ना? पूण तांचें दोंगेपण ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडटात? 1 दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. ताणीं ताका एक हाडून दिलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? ताणें म्हणलें, सोमराजाचें. पोर्तुपाळून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जावन आसा ज्या वेळार फारिजियो धोमशास्त्री हे जेजू कडेन येतात. हेरोदाच्या पक्षांतले जे थोडे लोक आसले, कित्याक ते जेजूचेर आड आसले. आनी हें कारण फारिजियो हेरोदाच्या पक्षांतले थोडे लोक जे जेजू कडेन आयिल्ले ताका उतराक सांपडूंक, म्हणजे जेजू कितें कितें म्हणटलो तें गोड्डोतले, हेरोदाक पोच्चाक सांगतले की जेजू हें म्हणटा आनी ताका बोणगोणीन घालतले. आयज कितें घडटा? फारिजियो जेजूचेर आड आसले. फारिजियो जेजूचेर केन्नाच भावार्थ दवरनासले नासले. तांकां जेजूची एकदम ते जेजूचेर आड आसले. तांकां जेजूचेर कांयच नाका आसलें. आनी देखून जेन्ना जेजू तांकां कितें शिकयतालो, ते कितें विचारतले जेजू तांकां एक बरो जबाब दितालो. थोड्या दिसां पयलीं आमी शिकल्या की जेजू देव मंदिरान आसलो. ताणें सगळे जानवरांक भायर गेल्ले, ते सगळे जे पयशे कोत्ताले ते सगळे तांची मेजां उडयलीं भायर. आनी धोमशास्त्री फारिजियो एकदम रागार जाले जेजूचेर. ताका म्हणले, तुका कोणें पदवी दिल्या? आतां ते सोडिनात जेजू. आतां जेजूचो वेळ पावलो खुर्सार वचपाक. ते आतां कितें ना कितें जेजूच्या फाटल्यान लागल्यात. जेजू उतराक सांपडूंक कितें तरी वायट म्हणटलो तो. आतां ते हेरोदाच्या लोकांक घेवन येयल्यात. कित्याक? हो प्रश्न जो विचारतात ते खरेंच हो प्रश्न जो आसलो धोंड विकपाचो न्ही, ते फकत जेजूक उतरान सांपडूंक. आनी ते येतात आनी जेजूक म्हणटात, गुरुजी म्हणटात, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो म्हणटात. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. आनी ते उपरांत ते विचारतात, प्रश्न विचारतात, तर सोमराजाक दोंड फारीक करूंक जाय की ना? दर सोमराजाक दोंड फारीक करूंक जाय की ना? भाव भयणीनो, दोंड राजाक दोंड फारीक करूंक जायल्लोच. आनी जें दान देव मंदिरान दिवंक जाय आसलें तें दिवंक जायल्लेंच. म्हणजे जेन्ना जेजू लोकां वजीर हे लोक सगळे लोक जेजू लोकांक शिकयता आनी ते आतां जेजू कडेन येतात आनी विचारतात, धोमराजाक आमी दोंड फारीक करूंक जाय की ना? आनी जेजू म्हणलें जाल्यार वय दोंड राजाक फारीक करूंक जाय. तर लोक कितें म्हणटा लागलो, हय हो सोमराजाक आमकां कितले त्रास करता आनी जेजू म्हणटा ताका आमी दोंड फारीक करूंक जाय. आनी ते खोशी जातले आसले आनी लोक जेजूचेर आड वेतो लागलो. समजा जेजून म्हणलेलें ना ना ना, सोमराजाक फारीक करपाची गरज ना. लोक खोशी जातालो आसलो. आनी आतां फारिजियो आनी हेरोदाच्या पक्षांतले जे लोक आसले ते हेरोदाक पाच्छयाक सांगून जेजूक बोणगोणीन घालतले आसले. म्हणजे जेजू कसलो जबाब दिवं? जेजू त्रासान आसतलो आसलो, पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू ताका कसलो जबाब दिता? तो म्हणटा, म्हाका एक दिनार दाखयात, ताचेर कोणाचें नांव बरयलां.
त्या 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 दिनाराचेर कोणाचेर तोंड तुमकां पळोवंक दिसता? आनी ते म्हणूंक लागले सोमराजाचे. आनी जेजू म्हणटा सोमराजाक दियात जे सोमराजाचे आनी देवाक दियात जे देवाचे. भाव भयणीनो, आमचे जे पयशे आमी जोडटा, आमच्या घरान जे पयशे आसात आमचे कडेन, हे पयशे आमी समजता की आमचे म्हणून, पूण म्हणल्यार आमी खरें म्हणल्यार पयशे देवान घडोवन हाडूंक ना. देवाचे राज पयशाचेर चलना. देवाचे राज चलता भावार्थाचेर. जशें ह्या संवसारान पयशे जाय आमकां वस्तू हाडपाक, आमकां जेवण हाडपाक, आमकां कितें करपाक, तेच भाशेन जेजूच्या राजान आमकां कितें फावो जावंक जाय जाल्यार जाय आमकां भावार्थ देवाच्या उतराचेर. आनी भावार्थ वरवीं आमकां सगळें देवाचें, सगळें संवसारा सर्गीच्या राज्यांतलें आमकां फावो जाता. पूण ह्या संवसारान गरज आमकां पयसो. पयसो ना जाल्यार आमच्यान कोण कितें घेवंक जायना. बाजारान बी आमी बुकींग वतले. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हो प्रश्न हे धर्मशास्त्री, हे फारिसियो, हे हेरोद पक्षांतले मनीस येतात जेजू कडेन आनी ताका एक प्रश्न विचारतात, आमी धन दिवंक जाय हेरोद पातशायक, आमी सम्राजाक, दिवंक नाका. आनी जेजू आपली जाणवाय, कसली जाणवाय? देवाची जाणवाय. देवाची जाणवायन तो हो जबाब दिता. आनी आयज हो प्रश्न आमकां विचारता. आमी भाव भयणीनो जेन्ना ह्या संवसारान आसा, ह्या संवसारान जेन्ना आमकां टॅक्स भरूंक पडटा, धन फारीक करचें पडटा, तें आमी करूंकूच जाय. कित्याक आमकां एक जबाबदारी आहा ही टॅक्स भरपाची. पूण आमी टॅक्स भरला म्हणून आमी जे देवाक दिवंक जाय तें आमचें 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 मोगाचें कितें म्हणटा लव ऑफरींग म्हणटा तें आमी जें देवान आमकां दिलां तें आमी देवाच्या राजा पासत आमी दिवंकूच जाय. कित्याक आमी दिना जाल्यार आमी देवाचेर आड बेता. कित्याक जें आमी दिता हें आमच्या काळजान आसा म्हणून आमी दिता. ना तर आमी भाव भयणीनो फकत आमी देवा कडेन येता आनी म्हणटा देवा म्हाका दी दी दी, पूण आमी दिवपाक आमचो हात आमी केन्नाच आमच्या बोल्सान घालिना. कित्याक आमी फकत चिंता की लोक येतलो आमच्या कडेन आनी आमकां पयशे दितलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां भावार्थ ना, आमी भावार्थी, आमी जेजूचे चोत्राय धरले, मागणें कोत्ता वय, पूण भावार्थ धरिना जेजूच्या उतराचेर, त्या भावार्था प्रमाणे चलना, तेन्ना आमकां कसलें देवाचें फावो जायना. आनी भाव भयणीनो, देखून आयज जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा आमची जबाबदारी आसा, आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी जाल्यार आमकां ह्या संवसारान जबाबदारी आसा की आमी टॅक्स भरूंक जाय, दोन फारीक करूंक जाय गव्हर्मेंटाक. जे आमचे जो लोक आमी म्हणटले की ते कितें करतात तें आमकां पडोंक ना, पूण आमचें कितें करूंक जाय ती जबाबदारी आमी करूंक जाय. जे देवाक दिवंक जाय म्हणजे आमचें कितें? देवाक कितें? पयशे आमचे ना, आमचो वेळ, आमचो टायम, आमचे जे टॅलंट्स आसा, आमी कितें करपाचें आसा, कितें आमचो आदार करूंक जाता, तो आमी देवाक दिवंक जाय. कित्याक आमचो जीव, आमी जीव आसा, तो जीव आमचे भितर आसा, तो देवान दिला आमकां. आनी देखून जे आमी देवाक दिवंक जाय ते आमी घडोवन आमी सगळे आमी देवाक दिवंक जाय. आमचो वेळ, आमचे पयशे, आमचे सगळें. आनी तेन्नाच की आमी खरेंच हें जें उतर जेजू आयज सांगता, सोमराजाक दियात जे सोमराजाचें, देवाक दियात देवाचें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शुभ क्रमांचेर आमी नियाळ कोत्ता, हेंच आमचो थराय जावनी, हेंच जावनी आमचें मागणें की आयज थान आमी जे देवाक दिवंक जाय, आमचें आख्खें जिवीत आमी देवाक भेटोवंक जाय. आनी आमचो टॅक्स जो आमी दिवंक जाय ह्या गव्हर्मेंटाक, तो आमी जबाबदारीन दिवंक जाय. आनी खरेंच हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव